नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. धर्मीक एकचाराक बातपा सारख्यो अल्पसंख्याकांचे नजरेन खटकपी गजालींचे शिनाल. देशाक मोठो धोको. जागरूक नागरिकांनी एकठांय जावन फुडें सरचें. आर्च बिशपाची वक्तव्यां. विरोधी आमदारांक एकठांय हाडून युनायटेड फ्रंट उबारपाचो काँग्रेसीचो प्लान. जाणटेल्यांनी कडेक सरचे. फुडली वेंचणूक लडोवचो ना. लुईजीन उलयलो प्रुडंटाचे खेडोनांत. कागाळीक जाली 48 वरां. गोंय पुलिसांक पीआय प्रवीण कुमार वस्ताड कारवाय करप जमना. प्रुडंटाच्या रिपोर्टराचेर हात घालो. वर्णद्वेशी उतरां वापरली. एसपी म्हणटा प्रकरण तडीक लायता. रशियनाचो आंकडो पडलो अर्ध्यान. पर्यटन मंत्री म्हणटात थायलंड श्रीलंकन पॅकेजीचो परिणाम. उपाय काडटले. दुसरे वटेन लायफगार्डांचे दृश्टी कडेन पेटले. संपार वचपाची शिटकावणी. आनी लोकांचे बरें करूंक म्हूण हाडिल्ल्या आमदारांनी स्कूल कायदो बदलून केलो घात. पक्षाचो दबाव कडेक दवरून स्वताच्या हक्कांक झगडात. माड्डोळा पेडण्या कूळ कायद्या वयले सभेंत उलो. खबरो विस्तारान. भारताचे धर्मीक एकचाराक बातपा सारख्यो खास करून अल्पसंख्याकांचे नजरेन कांय गजाली हालीं खटकतात. तशें जाल्यार देशाची समाज रचनाच हालतली. ताचे सारको दुसरो आनीक धोको ना. ह्या देशाचे जागरूक नागरिकांनी ह्या गजाली आड एकठांय येवन उपाय काडपाक फुडें सरचें म्हूण गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव उलयलो. चालू वर्स सोंपपाक येतना आल्तिनार बिशप पॅलेसींत मानेस्ता फुडें आर्च बिशपान हें उलोवप केलें. In recent times, however, we are observing certain signs which are causing grave concern, particularly to the minorities, and which threaten to break down the fiber of our nation. One of the worst internal enemies of a nation is communal discord. It can disintegrate a nation. Unless the citizens of a country take cognizance of this treacherous cancer and work unitedly against it, they can become hapless victims of this pernicious malaise. सगळे विरोधी आमदारांक एकठांय हाडून युनायटेड फ्रंट उबो करतलो म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष लुईजीनान प्लान केला. प्रुडंटाचे हेडोनांत तो ही गजाल उलयलो. जाणटेल्यांनी भुरग्यांक आशिर्वाद दिवन कडेक सरचे म्हणूनय ताणें काँग्रेसींतल्या म्हालगड्यांक सल्लो दिलो. पक्ष जाग्यार घालपाचें काम जालें म्हणटकीच अध्यक्षपद सोडपाची गजाल तो उलयला. मात फुडले विधानसभा वेंचणुकेंत आपूण उबो रावचो ना म्हूण ताणें स्पश्ट केलें. पार्टी will be supreme. आज कितें जाल्लें, MLA is supreme and party is a satellite around MLA. अशें जावपा जायना. Party is supreme and all the MLAs जावं दुसरे जे कोण leader आहा, we are only subservient to the party. Are you happy with the role CLP has played in the assembly till now? Well, as I have said, I don't want to talk of the past, but I'm looking forward for a good future. And I'm looking forward of building a good opposition, not only as the Congress CLP party, but even others, the like-minded MLAs, maybe independent, maybe in some other political this, but if they come together as a combined, united, potent opposition, it is an ideal situation for us. As an elder, I also must know when I should step aside so that the young leadership which is well trained, which groomed takes over. You are sending a clear message. Very that much. This is the time to step aside Yeah. and use your experience to groom new leadership. Not only to step aside, but before stepping aside, to bless. Correct. Use your experience to groom Bless, new leadership. bless the young Bless the leadership. leadership. Make them worthy leaders. And don't be rebels in the next election. Yes. What are you saying? You are not going to get into the electoral politics and you are going to focus only on party, or you are leaving that my question to the agenda time? is to build the infrastructure of the Congress party
to put the party in order as early as possible. And if I can do it today, I will say I have done my job, I have achieved my mission, I will go tomorrow. कागाळीक 48 वरां जाली तरी गोंय पुलिसांक एका पुलीस निरीक्षका आड कारवाय करपाक जमना. पणजेचो PSI विक्रम नायक आनी PCRाचो PI प्रवीण कुमार वस्तान प्रुडंटाच्या रिपोर्टराचेर हात उबारलो आनी वर्णद्वेशी उतरां वापरलीं म्हूण कागाळ केल्या. कागाळ केल्ली शेनवारा केस योग्य तरेन तडीक लायता म्हूण गोंयचे SPन रिपोर्टरांक आतां उत्तर दिलां. कितलेशेच रिपोर्टर वचून DIG आनी SPक मेळ्ळे, मात PI वस्त म्हणटात तशें कांयच ना. 4-5 अनवळखी आरोपी आड कागाळ करपाक शुक्रारा उसरा राती प्रुडंटाचो रिपोर्टर मुकेश कुमार पणजे पुलीस स्थानकाचेर गेल्लो. ह्या आरोपी कोंकणीत उलयताले. प्रुडंटाचो रिपोर्टर हिंदीत उलयतालो. ताका लागून पुलिसांनी आरोपींक VIP ट्रिटमेंट दिवन प्रुडंटाच्या रिपोर्टरा कडेन आरोपी आशिल्ल्या भशेन वेव्हार केलो. आमच्या रिपोर्टरान ह्या पुराय प्रकरणाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केले. रिकॉर्डिंगात पुलीस कागाळीचेर कारवाय करची सोडून परते आरोपीकच आमच्या रिपोर्टरा आड कागाळ करपाक प्रवृत्त करतना स्पश्ट दिसताले. कंप्लेंट दिली कंप्लेंट दिली PI प्रवीण कुमार वस्तान प्रुडंटाच्या रिपोर्टराचे फाटल्यान थापड मारले आणि PI वस्त आणि PSI विक्रम नायकान दादागिरी करून रिपोर्टराकच धमकायलो. आपने थप्पड़ मारा है मुझे, मेडिकल से आता हूँ तब बात करते हैं. थप्पड़ मारा कभी थप्पड़ मारा इतना लोग है. तुम क्या बात कर रहा है? तुम क्या समझता है? तुम क्या बात कर रहा है मुकेश? क्या समझता है? पीछे से मारा. तो तुमको पूछा है ऐसे बैठा क्या? थप्पड़ मैं मारता था. हाँ तुमको थप्पड़ मैं मारता था जब आपने मेरे से तुम करके बात किया था. हमारे समझ इज्जत गए. क्या बोल रहे हैं अभी ये टाइम रहने के लिए? हाँ तुम क्या क्या समझता बात कर है? रहे हैं आप? तुमको मारता था ऐसा मारता नहीं ऐसे है. बात कर रहे हैं? अरे मैं तुमको मैं पहले बोलता है हम कभी हाथ लगा तो तुमको अंदर उड़ाता था पहले. थप्पड़ मारा क्या बोला? हाँ कितना लोग पागल है. थप्पड़ दिखाओ कैसे हाँ? मारता हो. ज्यादा बात करने लगा मर तू. और बढ़ेगा लगा चलो. थप्पड़ मारा ये मारा करके. याविषयी कागाळ करून 48 वरां जाली तरी कायदेशीर कारवाय करपाक गोंय पुलिसांक अपेस आयले. निमणे DIG आणि उत्तर गोंयच्या SPक गोंयच्या पेपरांतले आनी चॅनलांतले क्रायम रिपोर्टर मेळ्ळे. ताचे उपरांत DIG आनी SPन प्रकरणाचो वेगान तपास करपाचे उतर दिले. इतले जावनय प्रवीण कुमार वस्त म्हणटा हांवें तें केलेंच ना. अरे बाबा ते कितें आहा ते थंय आहा न्हय. आमचे पयर तेंच्यांनी कितें कंप्लेन दिली ते रॉबर्ट पावलो. रॉबर्टाक सांगलें तेंचें कितें आहा तेका व्हरून पुलीस स्टेशनाक हँड ओवर कर म्हणून. फाल्यां भायल्या भायर हें नाका म्हणून तेका आनी तेंचे ते कोण आहा ते. पण तुमचो बिहेवियर असलो पळय न्हू, तुम्ही मॅन हँडल केला आमच्या रिपोर्टराक. ना ना मॅन हँडल कोणी आसला आमच्या सायडीक कोण लोकूय आसले ते मॅन हँडल करपाक ते पुलीस स्टेशन कितें आमी पिशे जाल्या. तुम्ही फाटीचेर थापड बी मारले त्यांच्या. तेजे थापड मारले कोण आहा तुका कितें दिसता आमी थापड मारतले म्हणून थंय. तुम्ही मागीर आंगार येयले त्याच्या आंगार बिंगार कोण काय वचूंक ना. थापड तुम्ही आंगार आंगार बी काय वचूंक ना. पब्लीक आसले थंय. कोणूय कागाळ करपाक वता तेन्ना काय पुलीस अधिकारी कशे वागतात आणि चोराक सोडून संन्यासाक फाशी ह्या न्यायान कसो धाक दाखयतात ताचो हो पुरावो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊ एक विराम.